शेख आयज हो व्हिडिओ हांव तुमचे फुड्यान हाडपाक कारण की हांवें 2 दीस पयलीं म्हाजे फ्रेंडांनी आनी म्हाजे वेल विशर सपोर्टर आहा तेंच्यांनी म्हाका एक व्हिडिओ धाडलो. मग ते व्हिडिओ उत्पल परिकराचो आसलो आनी ते व्हिडिओ तेणी हें केलां की म्हाजें नांव म्हाजें उलयलां व्हिडिओन की बाबुनी शेख हो एक गँगस्टर आसलो आनी ताका NSC लायिल्ली म्हणून. जाल्यार हांव एकूच उत्पलाक सांगूंक सोदतां की तूं जे गँगस्टर यूज केला वर्ड ते तुका रायट ना. गँगस्टर कोण गुंडा आनी कोण ते जज पळयतलो, पुलीस पळयतले, कोर्ट पळयतले, तुका रायट ना. आनी दुसरी खबर जी तुवें सांगलां NSC लायिल्ली म्हणून, तो बाबुनी शेखाकूच NSC लावंक नासली, NSC लावंक नासली. खूब जाणांक NSC लायिल्ली म्हाज्या वांगडा. तुवें तेंची नांवां काडूंक ना कित्याक? तितून पॉलिटिशियनूय आहा आतांचे. समजलो एक्स CMूय जावन गेलो गोंयचो, मिनिस्टर जावन गेले, MLA आहा सरकारान. समजलें न्हू. आनी कितकेच जाणांक लायिल्ली, तुवें म्हाजेंच नांव कित्याक मेन्शन केलें? हांव तुका एकूच सांगूंक सोदतां की तूं आपणाचे पॉलिटिक्सा खातीर दुसऱ्यांक यूज करनाका, दुसऱ्यांची नांवां यूज करनाका. समजलो न्हू. आनी पॉलिटिक्स करपाक शीक. तुका आयज मातशें नांव आहा तें तुजे डॅडी खातीर आहा, तें नांव पिड्यार करनाका. समजलो. पर्रीकर भायेन खुबशे लोकांची कामां केला, CM आसलो, तेजी एक नांव आहा, इमेज आसली. तूं हें करीत जाल्यार तेजी इमेज तूं काबार करतलो. आनी दुसरें सांगूंक सोदतां हांव तुका की हें जें पळय तूं उलयलां हें तुवें सॉरी मागूंक जाय प्रेसा फुड्यान. कोणाचें सिद्ध जालां तेन्ना तो चोर आसता, तेन्ना तो गुंड आसता. समजलो न्हू. आनी म्हाजे सगळे केसीस सगळे भायर पडलेले आहा 25 वर्सां जालीं. तो रिकॉर्ड काडूंक शकता तूं. समजलो न्हू. पण हें जें उलयता असलीं उतरां म्हाका नाका. गँगस्टर हें तें. समजलो. तूं आतां परतें कितें करूंक सोदता? समजलो. तें आतां 30-40 वर्सां पयलींचे परते तूं आतां हें करूंक सोदता. आरे इश्यू चल्लोलो दुसरोच, चोरयेचो हेजो. आनी तूं उलयता केन्ना 30-40-50 वर्सां पयलींचे खबरी उलयतालो, कितें जाल्लें गोंयची हिस्ट्री उलयता. हें सारकें न्हू. उत्पल हें सारकें न्हू. तूं अशें करीत जाल्यार तूं पॉलिटिक्सान फुडें सरचो ना. पॉलिटिक्सान तूं फुडें येतलो जाल्यार लोकांची कामां करूंक जाय. लोकांची कामां तांकां हेल्प करूंक जाय. आनी तूं तसो वयर लोकांचें वायट उलोवन वयर सरना. वयल्यान तुजी इमेज काबार जातली. तुजी जातली तूं डॅडीची इमेज काबार करतलो. समजलो न्हू. म्हाका कांय डिफरन्स म्हणना तुजो. हांव तुका सारको वळखय ना पयल्यार उत्पल म्हणून कोण तो. हांव फकत इतकें आयकल्लें की परिकाराचो चेडो उत्पल म्हणून. समजलो न्हू.